पहिली गजाल म्हणजे सीएमान आमच्या गोयच्या सीएमान आमच्या मार्केटाचेर लक्ष घातल्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार मानला। त्याच्या पुढे वचून आम्ही असे सांगला की ही जी मार्केट आसा गेल्या 50 वर्षाची हिस्ट्री आसा ते ज्या प्रमाणे त्याचे सौंदर्य असले ते परत रिइन्स्टेट करून तेका कंजर्व बरे रितीन करचे मोडीन असताना। जसे आता आमचो जो विचार आसा की मार्केट मोडाप बिडाप काय ना, मार्केट आसा तशें मार्केट सांबाळून घेवन ते रिपेर करचे। तेका जी भूमिगत सिवरेज लायन लागता ती एडअप करची, ड्रेनेज सिस्टम लागता मार्केटा खातीर ती फ्रेश ड्रेनेज सिस्टम जावची, तितून फक्त पावसाचेच उदक वतले, नवीन मार्केट जातले। हे एक बॅकडोर एंट्री फॉर वेंडर्स जावचे न्ही म्हणून। कारण तुमच्या समोर आणि म्हापशेकारांसमोर आणि तसेच बार्देसकारांसमोर असो विषय पळोवंक मेळ्ळो आसा। जेन्ना आमी भाजी मार्केट बांदले, भाजी मार्केटान नगरपालिकेन जेन्ना भाजी मार्केट बांदले तेन्ना भितून 270 भाजीवाले बाजारान वेंडर असले, थंयसर रोखडेच अचानक 600 लोक जाले। त्यामुळे नवीन मार्केट जेन्ना आमी करता हांगासर जर आता साधारण 600 सुमार वेंडर भायर बसतात जाल्यार ते फाल्यां 1200 जाले जाल्यार आमचो सगळो व्यापार आणि मार्केटाची वाट लागतली। त्यामुळे आम्ही हे सगळे डेव्हलपमेंटाच्या नावाखाली कितेंचे कितें डिसिजनां घेवची न्ही म्हणून आम्ही स्ट्रेस केला की ह्या फावटी तरी वेंडर्स प्रोटेक्शन एक्टाच्या अंतर्गत जे एकूच कायदो जाल्लो आसा नेशनभर, वेंडरांची जी टाउन वेंडिंग कमिटी करूंक जाय ती कॉन्स्टिट्यूट करपाक फुडाकार घेवन नगरपालिकेन लिस्टिंग करूंक जाय वेंडर आमचे कितले आहात।